Sacramenta Ralolia Mogacha Jesus Sacramenta Ralolia Mogacha Jesus Ulbayapti Karza Tuja Moga Bogungami Tuga Sasna Sasna Ulbayapti Karza Tujat Moga Bogungami Tuka Sasna Mucha soledad ay Lola de mucha Buddha mucha soledad ay Lola de mucha Buddha Bosoyamka tuja jena meza zaucha kami kori dewati buddhi Bosoyamka tuja jena meza zaucha kami kori dewati buddhi Magara Jesu, sakar ke amka paw ke le tuje sheopa and tuje sham chimagare ubaru ram che pasot rautai pugi sanskaran puri saram che pasot rautai zai te pukarang kusam che pasot vriadna che suk pukai kopa Tenha sangala mujishya. Sogale tujunde proshn gyon mujishya. Anya tukka samadhan kutto. Yamana menga sunailia sam. Dono stu jamuka dota jedisa. Uzia sacha puilevaspan muta. Putundya shya. तुमचे उतरांनी ताच्या लाईन बॉक्सणे मागा आनी दुसरो वांटो जावन आसा हें झूज चलता अदीक अदीक जायत वेता इनोसेंट लोक मरता कोणूय तो जावं देवाचीं भुरगीं तीं इनोसेंट लोक मरता हें झूज बेगीन काबार कर म्हूण आमी मागुया Ozias pravadi म्हणटा आमकां देवाक आमच्यो रिती नाकात आमची देणी नाकात आमच्यो भेटवण्यो नाकात ताका जाय आमचें काळीज जें दुखोल्लें आसा देवाचेर
चूक केल्या म्हणून असलें काडीज दिवंक जाय. कोरेजमांत आमी आसा, अर्दें कोरेजम जालें, अर्दें उरलां. कितें केलां काय हांवें अर्दें कोरेजमांत देवाची काकूट मागल्या काय, देवाचें बोगसणें हांवें मागलां काय, पोत्तून देवाचें येयलां काय हांव, वो म्हजे राटींनी बोंदतां. दुसऱ्या वस्तूंनी हांव बिजी आहा. हो काळाच्यो वस्तू हांवें आजून सुरू करूंक नात. देवाची पोत्तून येयात. जसो आमी आमचो वावर केलो म्हणटच झाडांचो, नदीचो आमकां बरें झाड, बरीं फळां दिवंक लागता. उदक आमकां मेळ्ळें आहा तें बरें येता. नव्यो जोरी फुट्टात. हे भाशेन नवें जिवीत आमचे भितर सुरू जाता. फकत काळजाची बदलणी हांव चुकलो सायबा, म्हजी काकूट कर. हांव पयस पयस गेलो तुजे शिंतान. जेन्ना दावीद पातशान पातो केलें, डबल सीन ताका म्हणटा आमी, पडद्वारपण केलें आनी पडद्वार केल्ले बायलेच्या घोवाक जिवेशी मारलो झुजांत. नातान प्रवाद्याक जेजू देव धाडटा वचोन सांग ताका. गांवांत एका मनशा लागीं जायत्यो शेळयो आसल्यो आनी एका मनशा लागीं एकूच शेळी आसली. हो एकूच शेळी आहा तो ते शेळयेचो इतलो बरो मोग करी. आपूण जेयता आसतना थोडें जेवण ताका लाई. आपूण न्हिदता थंयसर तेच हांतरुणार आपणा बराबर मेंढऱ्याक न्हिदय. हे मेंढऱ्याक हांक्यान धरी, ताचे लाय उलोय, ताची आपुरबाय कोत्ता म्हूण सांगी. पूण एक पावस सोयरो पावन येता, ते ग्रेस मनशागेर जायत्यो शेळयो आसल्यो आनी तो जेवणाक एक मेंढरो मारूंक सोदता. मेंढरो आपणाचें मारीन, ते मेंढरे आसले आपणाचो मारिना, पूण तो एकलोच मेंढरो आहा तो हाडटा मारता. आनी तेन्ना दावीद म्हणटा, ह्या मनशाक मरण फाव. दारूण वस केली ताणें, एकलोच मेंढरो आसलो तो मारलो. नातान म्हणटा, तूं तो, हें तुवें केलां. आनीक दावीद रावंक ना. चुकलो सायबा, म्हजी काकूट कर. हें गीत ताणें घडलें, काकूटसरा देवा काकूट करून दाखय. थोडें आमी नियाळ करुया ह्या वेळार, थोडो वेळ ह्या उतरांचेर नियाळ करुया. ह्या वेळार हें गीत ताणें घडलें, दाविदान घडलें गीत, काकूटसरा देवा काकूट करून दाखय. भोव कोवळ्या देवा गुन्या पुसून उडय.
पातकाचें कोत धुवन काड म्हाका नितोड कोर हीं उतरां आमचीं करुया आनी आमी म्हणुया आमी चुकी ओळखून घेवया आमच्यो आनी उतरां आमचीं करुया रेबांतलो काड म्हाका रेबांत हांव बुडोल्लो आसा पातका उदेशी निर्मूळ करून दवर म्हजो गुन्यांव खरोच आयज हांव ओळखून घेतां सदांच म्हजें पातक म्हजे मुखार तेवता तुजे चुकलां सायबा तुका ओकमान केला तुजे नदरेन जें वायट हांवें सायबा केलां जोडटी कोत्ताय तेन्ना नितीन फॉर्मार मारताय मुनसिबीदाराचें शीण हांव कसो करीन म्हाका सायबा पळय पातकांक जल्माक आयलां म्हज्या मांयच्या कुसव्यांत पातकांत हांव संभोवलां काळजां सतूच आसल्यार तुका मानता सायबा देखून काळजान म्हज्या जाणवाय गोंय देवा म्हाका नितोड करशी जाल्यार नितोड जातलो कोर म्हाका धुवन बरपा परस धवो म्हजे पातका वयली नदो तूं काड सायबा म्हजो गुन्यांव काडून उडय देवा निर्मळ काडीज रचून घाल तोंड्यांत म्हज्या तीर मन घडोवन देवा परतून तूं दी म्हाका तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोश भोगूं उदार मनान म्हाका तूं तीर करून सांबाळ तर दाविदान आपणाची चूक मानून घेतली हिंगा आनी कांयच ना वांटेपण कांय ना वांटपण आनी कांय ना चुकलो सायबा बोगोस म्हाका आनी देवाक मानवलें पिराचीत सुरू केलें आंगार कपडे नासतना जमनीर न्हिदूंक लागलो व्हडलें वायट हांवें केलें जाल्यार ओदें कोरेज काबार कितलो फायदो काडला सायबा हांवें ह्या कोरेजमाचो कितलो हांव तुज्या लागीं आयलां सायबा ह्या कोरेजमांत उरलेले दीस हांवें कुरपेचो काळो देवान आमकां दिल्लो म्हजी चुकी ओळखून घेवन देवा लागीं बोगसणे मागून आमी एक बरें मुसार करुया हांव चुकलां सायबा म्हजी काकूट कर
Kakutsara Deva Kakut Korun Aukoi Bokon Varya Deva Gunya Pusun Uroi Patkache Kodun Makani Tortunkor Rebant Lokar Maka Nirmur Korundor Muzo Gunyam Koros Aizaur Kun Getam Sodas Muche Pato Munjamukartyutam Tuje Tsukla Saiba Tuka Chotman Kela Tuje Nodrenje White Ave Saiba Kela Zoti Kotai Tena Nitin Formon Martai Munsubidarache Shinam Kosokuri Maka Saiba Pore Patkang Zolma Aila Muje Mancha Kusvian Patkatang Sombola Yaken Satore आमच्या इंदेचे बिस्पांनी विचून काडले आमी झुजा पासत मागणी करपाक हें झूज सुरू जालें जायतीं भुरगीं जायते भाव भयणां इनोसेंट मरून गेलीं आनी आमचीं गोंयकारां भिवून आहात तुज्यान सगळें करूंक जाता सायबा तुका पदवी आसा संवसार तूंच चलयता आनी संवसार तूंच सांबाळटा तूं आयज करीत भाशेन हो दीस शुक्रार फास्टींग हाका भेटयल्लो दीस ह्या झुजा पासत आमचे इंदेचे बिस्पांनी मागात मागले बरोबर कांयच मेळना ह्या वेळार मागुया हें झूज काबार कर म्हूण आमी मागुया कोणाक दिसता मागणें करून मागणें करचें सर्गेच्या मोगाल बाबा तुका आर्गां दिता दिन वाचता वाखाणटा तुजी स्तुती करता हो स्वेग तुवें आमकां दिलोय आनी तुवेंच बाबा ह्या जाग्यार तुज्या पुताशी हाडल्या मोगाळा जेजू तुका आर्गां दिता दिन वाचता तुजें सिंहासन सोडून तूं आमच्या मदीं आयलाय मोगाळा जेजू ही कृपा आमकां सदांच फावो कर तुज्या पांयाशी येवपाक कित्याक तूंच एकलोच आमचे मागणें आयकता आनी आमकां जबाब दिता मागता मोगाळा जेजू ही गेर्रां कोमेस जाल्यान ती बेगीनूच बंद जाल्यार पुरो म्हूण
जायतो लोक त्रासान पडला, थोडो मरून गेला, थोडो उचोणीन सांपडलेलो आसा. जे कोण पळय दुखोल्यात मोगाळा जेजू, तूं तांकां आसरो दी मोगाळा जेजू. कित्याक तुज्या शिवाय आमच्यान कांयच करूंक जायना. हे लिडरांचेर मोगाळा जेजू तूं पवित्र आत्मो धाड, तांकां जाणवायन भर. हांवें सगळ्या संवसाराचेर काडूंक येयला. मोगाळा जेजू हें सगळें नपयत करून जाता फकत तुज्यानूच. मोगाळा जेजू दी तांकां कृपा आनी बळ हें सगळें पयस करपाक, झुजां मोग करपाक, सगळ्या संवसाराक शांती सहजकाय जावपाक. तेच भाशेन मोगाळा जेजू मागता. जायतो लोक आमच्या गांवांनी, आख्या संवसाराक तरेतरेच्या दुयेंसांनी कश्टावता. थोड्या दुयेंसांक इलाज मेळोंक ना. थोड्यांक जेजूची ओळख ना. मोगाळा जेजू जे कोण पळय तुका उलो मागतात तांकां पिकोवणी फाव कर. तेच भाशेन मागता मोगाळा जेजू आयच्या दिसा SSC बोर्डाची भुरगीं SSC पेपर्स आन्सर करूंक वयता. मोगाळा जेजू आमची भुरगेपणींच्यान आमी मागता ह्या दिसाक SSC जेन्ना एग्जामी कॉमेर्स जाता, चड करून वीक भुरगीं आहा तांकां बरे भाशेन तांचे पेपर आन्सर करपाक, तांचे एग्जामी बरे भाशेन आन्सर करपाक मोगाळा जेजू तांकां पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी भर, जाणवायन भर, सगळें बरे भाशेन पेपर आन्सर करपा आनी बळ दिवून मागता. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, म्हाकाणी तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू. Giving me this chance once again to be with you, a chance to ask you for my forgiveness, a chance to come back to you, Lord, a chance to forgive and forget everything that has been done to me and to start afresh in your love. Lord, I thank you for this moment that you blessed me with. Lord, I lift up to you all the war-torn areas. And as we pray today, Lord, through fasting and prayer and penance for the war to come to an end, help each one of us, Lord, also to come down with our internal wars, which each one of us is fighting. We pray, Lord, for the world leaders, that in a united mind they think of the people, those who are displaced, those who have lost their lives, their families, and they think of the better of the society. Lord, I lift up each and every one of them into your hands and pray ardently for the war to come to an end, Lord. Nothing is impossible to you. I praise and thank you, Lord. I praise and thank you for this moment, for this graces you bestow on each one of us. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. That's all that. It's standing to the Amka Chanti to the Shanti outlet.
तुझी काळजा महोत्सव तुझी शांती तुझी शांती करोडो आमकां मेळपाचें तेच भाशेन मोबायलार आमकां तुजी कृपा दी या परमेश्वराच्या एकामेकांक वचून खूब सुख साथ पावती खूब सुख पावती तुझी कृपे कडेन आमकां एकदम कोटी तीच कृपा आमकां पावती जिवितांतले वादोळ मारता तेन्ना म्हज्या आदाराक निर्फळ जाता मोठे इश्टित्र म्हाका सोडटा तेन्ना म्हज्या आदाराक म्हजे माथ्यार पिराय येता तेन्ना म्हज्या आदाराक म्हजें जिवीत एक मार जाता तोडूंक शक्ती कमी जाता तेन्ना म्हज्या आदाराक
देव बरो दिसती मोगाळ बाबणींदो जेजू तुमकां गुडपाद्यो करी ते उपकार मिसान तुमकां सगळ्यांक आयज मिसान बेडिता दोमिंग मारियान नुनीसाच्या ओतम्याक तेज बळाबो मागूंक लायला कामील फेर्नांदीस ताचो वाडदीस आनी किरीत भाशेन आज आमच्या सवस्काय पासत मागुया हें झूज चालू आहा तेच्या पासत ध्यान तें बेगीन काबार करचें म्हणून आमी मागुया. आमची भुरगीं आयज SSCचे एग्जाम्स आपणाचो जबाब दिवपाक तयार जाल्यांत तांकांय तांचेर आशिर्वाद घाल आनी तांचें मन उजवाडाय आनी जें कितें आन्सर कोत्ता तें बरे भाशेन करपाक तांकां बळ आनी आदार दी हें आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमेस क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सव्या आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सगळे आसूं. जशें आमी ह्या नियाळांत पवित्र संस्कारा फुड्यांत म्हणा ओजेयास प्रवादी आमकां म्हणटा तुमचीं उतरां म्हणून देवाशी पोत्तून येयात. हांव चुकलो सायबा, हांव म्हज्या बोडाचेर पातयना, हांव मनशांचेर पातयना, हांव म्हज्या वस्तूंचेर पातयना, पूण तुजेरूच पातयता आनी पोत्तून हांव तुजेशी येता. हांव तुका सोडून गेलो भोगूस सायबा म्हाका, तूंच म्हजो दोनी, तूंच म्हजो देव. अशें आमी ह्या वेळार उगडास करून आमी चुकल्या सायबा अशें म्हणून देवाशी पोत्तून येवया. आनी ह्या वेळार म्हणया सगळीं सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनात चिंतून आनी तोंडात उच्चारून वायट कादारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडबड अपराध. हे पासत बेगीन सदांच कुवा मरी सगळ्या देवता आनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाचे जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकूत कोर, सोम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सुमिया काकूत कोर. सोम्या काकूट कोर. प्रार्थया. सर्वेस्परा दयाळेन आमची काळजां तुजे कृपेन भर. हे पुरी आमी सदांच आमचे पातकी सैमाच्या ओणावण्यांतान पयस सरूं हाजे उदारपणान सर्गीचे आज्ञा प्रमाणें जिवं म्हूण मागता. आमचे सुमिया जे पुता जे क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सव्या आनी पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेत राजवत चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. ओझेयास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोरेस्पोर अशें म्हणटा, इस्रायल पोरजे सोरेस्पोरा तुमच्या देवा सरशीं पोत्तून येयात. तुमच्या खोटेपणाकूच लागून तुमचें जालें गोरतोण. कोणती दुखीचीं उतरां घेवन सोरेस्पोराशी पोत्तून येयात. ताका म्हणात, आमकां नव्यान सूख मेळच्याक आनी आमच्या ओटांनी आमी तुका वाकाणची भेटोवणी करच्याक सगलें आमचें खोटेपण काडून उडय. आसिरेच्यान आमची सणवण करूंक जायना. गोड्यांचेर आमी चडून बसचीं नाव.
आमच्याच हातांनी केल्ले वस्तूक आमी परतून आमचो देव म्हणून पाचाचीच ना, कित्याक तुजें सवें अनाथाक काकलूत मेळटा. तांच्या अविस्वाशीपणाक वखद लायतलो. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तांचो मोग करतलो, कित्याक म्हजो राग तांचे वेलो करचल्लो. दोवा वरी हांव इस्रायलाचेर पडटलो आनी कोणेली सारको तो वसतलो. लिबानाच्या रुखां पोरी तो पाळांक घेतलो आनी तांचे फांटे पयस पयस पावतले. तो आजेटिना वरी सुंदर आनी लिबानाच्या देवदारा पोरी दमदमीत जातलो. म्हजे सावळेक ती बसूंक येतली. गंवाच्या तांकां खूब पीक मेळटलें. दाकांचो मोडो ती रोयतली आनी लिबानाच्या इतलो नांववस्तो सोरो तांकां मेळटलो. कुड्ड्या देवा लागीं इफ्रामाक आनीक कसलो संबंद उरला? ताच्या मागणें आयकता तो हांव आनी ताचो सांबाळ करता तो हांवूच. हांव एका सदां जित्या रुखा सारको. म्हाकाच लागून तुमी सुफळ जातात. शाणो मनीस हीं उतरां समजून घेवन जाणार मनीस तांचो अर्थ शिकूं. सरेस्पराच्यो वाटो नीट. बरीं मनशां तांचेर चलतात, पूण पातकी मनशां आडलून पडटात. सरेस्पराचें उतर हें. आमचो जबाब: हांव सरेस्पोर तुजो एकलोच देव, म्हजें आयक. सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव सरेस्पोर तुजो एकलोच देव, म्हजें आयक. ओळखूंक येनासलो हो ताडो हांवें आयकलो. तुज्या कांदार तूं दवरलोलें तें हांवेंच काडलें. पांटी करचो वेतीचो वावर तुज्या हातांतलो काडून उडयलो. तुज्या दोळडीरपणान उलो मारलोय आनी हांवें तुका निवारलो. जबाब: हांव सरेस्पोर तुजो एकलोच देव, म्हजें आयक. वाडलाल्याच्या कुपांनी लिपून तुका हांवें जाप दिली. मेरिबांच्या उदकां लागीं तुजी हांवें परिक्षा केली. पोरजे म्हजे शिडकावणेक कान दी. इस्रायला, तुवें म्हजें मात आयकल्लें जाल्यार. जबाब: हांव सरेस्पोर तुजो एकलोच देव, म्हजें आयक. पोरको देव तुमचे मोदें आसचो न्हय. भायल्या खंयच्याच देवान बोजूं नाका. जाणें इजिप्ताच्या देसांतली तुका भायर काडली, तो हांव सरेस्पोर तुजो एकलोच देव. जबाब: हांव सरेस्पोर तुजो एकलोच देव, म्हजें आयक. म्हजे पोरजेन म्हजें मात आयकल्लें जाल्यार, इस्रायलान हांवें दिल्ली वाट धरलोली जाल्यार, बऱ्यांतलो बरो घोव दिवन हांव तुमकां पोसतलो आसलो आनी कोडपांतलें मोवान तुमकां दादोशी करतलो आसलो. जबाब: हांव सरेस्पोर तुजो एकलोच देव, म्हजें आयक. उद्गार. जिवीत बोदलात म्हणटा सरेस्पोर, सर्गीचें राज लागीं पावलां. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. मार्क प्रमाणे शिव वर्तमान. महिमा तुका सोन्या. एकदां दुरशास्त्रांतल्या एकल्यान जेजूस येवन सगल्या आज्ञा भितर पयली वयली खंयची ती ताचे कोडे विचारलें. जेजून ताका जाप दिली. पयली आज्ञा ही: आयक इस्रायला, सरेस्पोर आमचो देव एकलोच दोनी आनी तुज्या दोनया देवाचो सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या मनान, सगल्या तुज्या बळान तुवें मोग करचो. ही पयली आज्ञा.
पूण दुसरी एक आसा ती तुजो मोग करताय तसो तुवें जे पेल्याचो करचो. हाचेवन व्हडली आज्ञा आनी ना. आनी दुशासन ताका म्हळें, बरें सांगलें गुरुजी, एकूच देव आसा आनी ताचे बगोर दुसरो ना. पूण तुवें खरेपणी सांगलें, सगळे काळजान, सगळे मनान, सगळे आत्म्यान, सगळे बळान ताचो मोग करप आनी आपलो करता तसो आपल्या पेल्याचो मोग करप सगळ्या समर्पणा आनी बलिदाना परस अदीक व्हडतें. जेजून ताका म्हळें, तूं देवाच्या राज्यांतान पयस न्हय आनी फुडें कोणाकूच ताका विचार करूंक काडीत जायनासलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. आमी जेन्ना जेजू कुर्सार मारलो तेन्ना जायते ताची खेबाडां कोत्ताले, जायते हेबाडां कोत्ताले. थंय इतले लोकांक बरें केलां, तूं तुकाच सोडूय मस्कोरी कोत्ताले बिणान बांद. आनीक तो शोधपोती पासून म्हणटालो, तें तूं देवाचो पूत जाल्यार तुकाच सोडूय. आनी जायते जाण मस्कोरी कोत्ताले. आनी जशें हांवें सांगलां थोडे दीस आदीं, हे कुर्सार मारतात ते तांचें उतर भायर सरतालें शिराप. पयलो शिराप आवय बापायक. हांव आयज कुर्सार आहा म्हज्या आवय बापाक लागून, तेणें म्हाका बरी ती देख शिकोवंक ना. शिरापताले आवय बापायक. दुसरो शिराप आपणाच्या वडिलांक, जाणें म्हाका इस्कॉलांनी दुसरी सुवातेर शिकयलां, ताणें म्हाका बरी देख दिवंक ना. बरी देख दिली जाल्यार ह्या कुर्सारां मरचो नासलो. आनी तिसरो शिराप जाणें ताका कुर्सार मारला ताका. आमकां एक इतिहास मेळटा. आमी शिकता आसतना, ग्रीक शिकता आसतना सेमिनारीन, एका भुरग्याक पुलिसांनी धरलो. आनी पुलिसांनी धरलो तेन्ना भिडांत बांदू ताका धरून व्हेलो. कित्याक चोरी करूंक लागलो पयलो, आनी उपरांत चोरी करून करून क्रिमी केल्यो, जिवीशी मारलो. पुलिसांनी धरून व्हेलो ताका. इतल्यो क्रिमी मारल्यो की ताका गोळार मारपाचें हें पावस जालें, गोळार मारपाचें. आनी गोळार मारपाचो वेळ पावतूच ताचे लागीं विचारलें, तुजी पळय आवय आहा, कितें सांगूंक सोदता तिका, मोरच्या आदीं कितें सांगूंक सोदता? आनी ताणें म्हणलें, वय म्हाका उलोवंक जाय, म्हज्या आवय लागीं उलोवंक जाय. आनी तो आवय लागीं गेलो आनी कानाशी कितें उलोयता दिसलें. पूण कानाक घांस मारलो ताणें, आवयच्या कानाक घांस मारलो. तें तर बरें, तें म्हाका शिकयल्लें हें गोळार पडपाचें फर्मोण म्हाका पडचें नासलें. हेच भाशेन जे गोळार कुर्सार मारताले ते शिरापताले, सगळ्यांक शिरापताले. बरें उतर भायर सरनासलें. आनी तेन्ना जेजूकूय कुर्सार मारलो तेन्ना ते रावताले. जेजूत आहलें कितें शिराप आमचेर भायर सरतलो काय अशें रावताले. पोतें जाल्यार जेजूच्या तोंडांतलीं उतरां भायर सरलीं, सायबा ताका बोगूस, ते नकोत कितें कोत्तात तें. इतलो तो सोंसतालो, इतले ताका कोश पडले, इतलो ताका मार घातलो आनी कितलें केलें भिणांत बांदू. तिप्यो घातल्यो, थापटां मारलीं, खेबाडां केल्लीं, आनी शिराप घालचे सुवातेर सायबा ताका बोगूस.
ते नकत कितें कोत्ता तें. तर विणान बांदू आमी मनीस म्हणटच आमचेय भाव भयण आमकां कोत्ता तें कितें तरी आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरता. तुजें बरें जायनाका, तुका वायट जावं आनी कितें भायर सरता विणान बांदू. पण आयज जेजू आमकां शिकयता तुजे सगळे तुजे काळजान, सगळे तुजे आत्म्यान, मनान आनी सगळे बोडान दुनिया देवाचो मोग कर. सगळे जे काळजान मोग भायर सरता विणान बांदू. सगळे जे मनान देवाचें उतर आयक, मनान देवाचें उतर घडोय, देवाच्या उतराचो मोग कर. आनी सगळे तुजे बोडान फकत उतरान आनी मन वस्तू करून दाखय. तुजे बोडान वस्तू करून दाखय हो मोग. आनी एक आहा बराबरूच वेता, जसो जिवां म्हणटा दिश्टी पडटा ते भावाचो तूं मोग करिना, दिश्टी पडना ते देवाचो कसो तूं मोग करतलो. तर तुजो करताय तसो जे पेल्याचो मोग कर. आगोड भयणान बांदू. जेजूकय आगोड जालें पूण शिराप भायर सरूंक ना तोंडांतलो. सायबा ताका बोगोस. आमचेंय जावन ह्या दिसांनी जायतीं शिरापाचीं उतरां आमकां उलोवन दिसतात, जायते वायट शब्द आमकां उलोवन दिसता, आमकां वायट केलां, कितें केलां ताचेर. पूण आमी तींच उतरां म्हणया सायबा ताका बोगोस, तें नकत कितें कोत्ता तें. दाना तोयरच्या वेळार आमी गायन घेवया C43 पेज नंबर 46. C43. म्हजे भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवापाक मानता वचणी जा म्हण मागुया. हें तुमच्यात आपलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमी भेटूंक काडल्यान ते देण्याचेर प्रसन्न जावन तुजी दीस घाल. ती तुका मानता तसली जावं आनी सदां आमकां तारण जोडूंक उपकारूं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो.
पवित्र बापा तुका दिन वासूंक आनी वाखाणूंक हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो एकूच देव जिवो आनी खरो सूर काळा आदी आनी सासनाक ओगूम पडजोणां तो जियेताय. तो एकलोच बरो आनी सगळे जिविताची जोर. तुवें सगळें रोसलाय आशिर्वादान भरलाय आनी जुजवाळाच्या पडजोळान ताका संतोशान भरताय. देखून शोभ नासलो देवतांचो दलबार जे मुखार आसून दीस रात तुजी सेवा करता. जे पडजोडीत मुखामोड रूप पळोवन तांबो नासतना तुका महिमा दिता. तांचे बरोबर आमी जे नांव वाखाणटा. स्वर्गा काळा खाला सगळे रोसणेच्या नांवान आमचो ताळो उबारून संतोशाच्या उमाळ्यांनी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेश्वर देव, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. होसाना मुर्सोगी सर्वेस्पराचे नांवी येता तो सुभागी. होसाना मुर्सोगी. पवित्र बापा तूं बोव व्हरतो आनी सगल्यो तुज्यो कन्यो जाणवायेच्या आनी प्रितीमोगाचे म्हूण आमी तुका वाखाणटा. तुजे एकल्याच रोसनाराची सेवा करून ताणें सगळ्यो रोसनाचें जतन करच्याक तुवें मनशाक सारक्याच रोचलोय आनी ताका सगळे संवसाराचे अधिकार दिलोय. हाची आज्ञा म्हणून ताणें इश्तागत ओगडायली तरी तुवें ताका मरणाच्या अधिकारा काल सांडूंक न्हय अशें काकुतीन सगल्यांक तुवें आदार दिलोय आनी तुका सोदतेल्यांक तूं मेळ्ळोय. परतून परतून मनशान कोडे तुवें करार केले आनी प्रवाद्यां वरवीं सोडवणेक ओतरेकून ताका शिकयलें. शेकीन पवित्र बापा संवसारांत तुवें इतलो मोग केलोय की नेमलोलो काळ भर जेकल्याच जोणीत पुताक आमचो सरवंडार जावच्याक धाडलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं ताणें कूड घेतली आंकवा मरेतान तो जल्मलो. पातक मारचो सगळ्यांत आमचे गोतीन तो जियेलो. दुबळ्यांक सोडवणेची, कोयद्यांक सुटकेची आनी दुखेस्तांक संतोशाची बरी पगोर ताणें परगटली. तुजी मांडावळ पुर्ती करूंक ताणें आपकुशेन मरण सोंसलें आनी पुनर्जीवन जावन मरणाचो भस्म केलो आनी जिवीत नव्यान फावो केलें. हे फुडें आमचे खातीर न्हय पूण आमचे पासत मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या आपणा खातीर आमी जिवच्याक जे पुतान बापा बाळत्यांक दिल्लें प्रथम फळ कशें पवित्र आत्म्यांक तुजे तान पाठयलो. अशें सगळ्या पवित्रायेन बरोवंक ताणें संवसारांत आपलो वार सुपुर्णायेक पावयलो. देखून सर्वेस्परा बापा तोच पवित्र आत्मो ही आमची दानां पवित्र करूं म्हूण आमी कालतेपणी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कित्याक सासणीक कोराची कोणाक कशी ताणें आमकां हो व्हडतो संस्कार संभ्रमून घडोवन दवरला. संवसारा आसल्या आपल्याचो ताणें सदांच मोग केलो. पूण पवित्र बापा तुवें ताका महिमेंत करचो वेळ पावतोच ताणें आपलो मीत मेळनासलो मोग दाखयलो. ते जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिश्यांक दिलो. म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेज परी ताणें दाकां सोऱ्यान भरलेली कास घेतली, तुका दिन वाचलो, ते आपल्या शिश्यांक दिली. म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सास्तीक कोराचें रगत. पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट. सोम्या आमी हो उदो खाता आनी एकालशींतलें पियेता, तितले फावटी तूं परत येसर तुजें मरण परगट्टा. देखून सर्वेस्परा आमची सवणीचो उगडास आमी आतां संभ्रमतना
क्रिस मेलो आनी मेल्ल्या मदें देवलो म्हण आमी उगडास कोत्ता तो पुनर्जून जाला जेवजे आतां चडला म्हण आमी परगोडटा तो बोयवान पोतून येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन तुका मानता आनी एका संवसाराक सोडवून दिता तें बलिदान ताचे कुड्यान रगत आमी तुका समर्पिता सरेस्वरा तुवेंच तुजे पवित्र सभेक दिल्ले बलयेचेर तुजी नदर घाल आनी एका चुंड्यान आनी कालसीन बांटो घेतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकेच कुडींत मोयपासांत एकठांय मोहिमेचे मानाक क्रिस्ता सवें एक जिवी बोली आमी जावंक निर्मी देखून आतां सरस्परा जांचे खातीर आमी भेटवणी कोत्ता ते समेस्तांचो भोव करून जे सेवका लेव आमचे बागेवंत बापाचो फिलिपनेर आमचे गोवडी बापाचो सिम्या आमच्या आदारी गोवडी बापाचो आनी समेस्त गोवड्यांचो आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतल्याचो तशें आमी भेटवणी कोत्तेल्यांचो हांगा हाजीर आसल्याचो आनी सगळे पोरजेचो उगडास कर ते पोरी कोऱ्या मनान तुका सोदतेल्या समेस्तांचेर तुजी दयाळ दीस घाल क्रिस्ताचे शांतीन मरून गेल्यान ते आमचे भाव भयणीचो आनी जांचो बाट तूं एकलोच वळखताय ते सगळे अंतरल्यांचोय उगडास कर भाग्योन आंकवार मारये देवाची माई संगाती भाग्योन जुजायचो पोती आनी तुज्या दोरदुतां आनी सांता भक्तां बरोबर भाग्योन जेवाज आनी समेस्त आमा समेस्तांक जे भुरग्यांक सगळींचेर सूख जोडूंक फाव कर तुवें तुज्या राज्यांत पातकाच्या आनी मरणाच्या कुसदेपणान सुटलेले सगळे तुजे रोसणे बरोबर तेच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका वाखाणूंक पावूं ताचे उद्देशीं सगल्यो बऱ्यो संवसाराक वांटून दिताय ताचे वरवीं आनी ताची संगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याची एकपणान देवा सुदर बापा सूर मान आनी महिमा तुका सासनांच्या सासनांक जेसून आपणाचो बाप आमकां दिलो आनी ताका मागणें करूं शिकयलें हें मागणें आमी सगळीं बराबर बापाचीं भुरगीं कशीं म्हणुया आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सुरवायटांतले आमकां निवार दयाकळ जिवितां सोस्क आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवाशान अतरेकतेल्या आमकां उदारकाक कुतीन सूर पातकांत सुटोय आनी सूर आकातांतली वाडटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाळ ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकोडान सांबाळ जो शेत राजवत चलयताय सासनांच्या सासनांक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेले संसाराचे पाप काढतले आमची काकूट कर देवाचे शेले संसाराचे पाप काढतले आमची काकूट कर देवाचे शेले संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी पळयात द्या शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीचे जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी म्हज्या भितर म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका बरें जेजूक आमच्या कालचांनी घेतना आमी गायन घेवया D48 पेज नंबर 76 D48
आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवंक संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. प्रार्थुया सर्वेस्पराचें बोड आमच्या आत्म्याच्या कुडीक फळादीक जावं हे संस्कारांत वांटो घेवन आमकां मेळ्ळां तें आमकां पूर्ण सरवण दिवं क्रिस्ता आमच्या आत्म्या वरवीं किरीत आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पराचे काकूत मागतेल्या बाड त्यांची दिद्याळ दिसकाल हे पोरी जे बोलेपणाचेर पातयेवन तुजे प्रितीमोगाचे देण्यांनी आखो संवसार ती बरोवं क्रिस्ता आमच्या आत्म्या वरवीं. आयज आमचे सांजे 5:30 वरांचे व्यासाक उपरांत मीस उपरांत रितीर आहा. वांटो घेयात भयणान बांदो जाता ते भाशेन रितीरांत वांटो घेयात सांजे. फाल्यां सायबिणी मांयक भेटयल्लो दीस पालटणा नियाळाचो आनी शांतीपाचो भेटयल्लो शांतीपणाचो भेटयल्लो तेस 6:30 सकाळीं सुरू जातलो. वांटो घेवचो म्हणून आमी मागता.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमच्या आत्म्या सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचात मीस संपलें. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गायन घेवया I2 पेज नंबर 116 I2.